ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಆ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಅನವರತ ಮದಮೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಅನವರತ ಮದವೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ ಧರಣಿಯಲು ಪೊತ್ತಿದ ಮಹಶೇಷಗರಿದು ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರ ಧರೆಯುಳ ವಿಶೇಷ ಮದಮೂಲ ವಿಘ್ನೇಶ ದೇವ ಜಗದೀಶ ಮುದದಿಂದ ನಿನ್ನ
तशीच तुमचे ओळख दिला कारण असं अनुग्रहारी पुडाशी शंभरी अश्वमेध याग हांव केल्लें आसा तशीच सर्गलोकाचे अधिकार आमकां मेळ्ळा अदिती कश्यपाचे मलगडे पूत हांव भूलोकांत अनेक कार्य करून देवलोकांत आसा ह्या देवलोकांत अग्नि वायू वरुण निरुति यम ईशान अष्ट दिक्पालक वज्रायुध ऐरावत उच्चैश्रवस्सु पुष्यराग परुषमणि हे सुवस्तु देवलोकांत आसा काल कालक पावस येवन उज्वाड देवन आम्ही धर्म मार्गार चालत आसा आज वरुण देवा अग्निदेवा वायुदेवा तुमका अंग अपायला काय करूका भूलोकांत विदर्भ देशाची दमयंतीले स्वयंवर करूका निश्चय केला सागी नल चक्रवर्तीले देवण विवाह करूका वरण घेवन बसार लागी मी एक आलोचना केल्ले आसा आम्ही चारू जणांनी भूलोकांत वचून आमगेले चारू जणांक वर्णिक एका जनक होता कशे अभिप्राय तुमचे निज निज सुरबलेन्नय मतविद
दमयंती निज ऋषि कल्प जावनु हाँ। आम्ही देव कल्प तंका विव जलरी हाँ। धर्म सम्मत आव ತುಂಗಡತ ಬಿಡುಗಣ್ಣಾದ ಬಗೆಳ आम्ही गुला गावचो बाळ चक्रवर्तीक मेळनो हे काम ज्योतिषी कोरिया संतोष ಸುರಬನ ಸರಿ ಹೌದಾ ಹೊರಡುವ ಕಳವೇಕೆ ದೇವೇಂದ್ರ ವಾಯುದೇವ ಅನ್ಯಾಮಿ ವೇಳು ಪರ್ಚಿನಕ್ಕ ಕೂಡ್ಲೆ ಭೂಲೋಕ వచ్చును ನಳಾರಿ ದಮಯಂತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೋರ್ನೇವ್ಯ ಸಂತೋಷ ಜಲ್ಲ ಬಲದೋಷವಾದನ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ಆ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ಕಲಿಗಳು ನಿಶ್ಚಯ ಸಂಗರದೊಳಗೆ 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 ನಳನ ಬಳಿಗೀಗ ನಾವೈದುವುದಿ ನಳನ ಬಳಿಗೀಗ ನಾವೈದುವುದು ತ್ವರಿತದಿ ನಳಿನನ ಬಲದಾಯ ವಿಹುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ದೋಷವಾದೇನ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ನೀವೆಂದ ನುಡಿಗೆ ದೇವತೆನು ತುಮಿ ಬಲ್ಲಲೆ ಬೋಲು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಜಲ್ಲ ಆವು ಅತ್ತಾಚ
सुधर्म सभेसु सीधा भूलोकंत వచ్చాయా नल महाराज वरण घेऊन बसरला वाटेर आव मेलिया कसे जायत मुकट गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. गुरु म्हणाल कोण? गुरु म्हणजे शब्दाचा अर्थ कसा नाही. गुरु म्हणारी उजवाडू कसान उजवाडू मन आशिले अज्ञान त्या दूर करून सुज्ञानाचा उजवाड दाखयतालो ताकाची गुरु म्हणटाय. गुरु एक शिष्या मनांत विद्या बुद्धी सृष्टी करू साध्य तसं निमतीची गुरु ब्रह्मा तशीची त्या शिष्याका खंची वेळाका कितली पुरा विद्याभ्यास ठेवका खंची पुरा विद्या दिवका कितली प्रमाणावर दिवका त्या पुरा आलोचना योचने करून जीवची कामा गुरु जलंती. गुरु विष्णु म्हणारे
ಸಮಯಕ್ಕೆ समजावून देऊन पालन करल्यानंतर गुरु विष्णू तशीची त्या दिल्याल तसाल विद्या ताणे सदुपयोग करचे सोड त्या दुरुपयोग केला आपस बापचू का उलटा रपून आपस बापचू का यात्रा रपलो गुरु हिरियांक अन्याय केली गुरु उद्धार मिरून गेल म्हणारी शरारकी शापारकी त्या लय करच्या म्हणारी नाश करच्या सामर्थ्याच्या त्या गुरुक निमतीची गुरु महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तशी गुरुले चरणाक उडगास काण घेऊन परम पावन जल्लेल तसाले हे चंद्रवंशांतू वीरसेनालो पूर्तु जाऊन हाव जन्म आईलो मेगले नाव नळ चक्रवर्ती म्हणून जलरी प्रपंचरशील पुरा रायांक सोलसून हाव चक्रवर्ती म्हणजे नाव घेतला वर्तमान कालांतू हे निषादाच्या आडಳಿತಾವ करता असा मंच कडेन म्हाका भारी संतोष आसा आमगेलो वंशाचो ಮೂಲಸ್ತು जल्लो चंद्रदेव शीतलमय जावनाची ताडी खबर नाही तशींची हे निषादाच्या प्रजेंक ತಂಪು जावता तशी थंड रितीरी आಳ್ವಿಕೆ केल्या निमती धा जीब ಹೊಗಳ್ಸಿತ आसा राय असल्यारी नळाचक्र राय जावका आमकां विंगड कोणाय नाका अशी तिनी लोकूय हे नळ चक्रवर्तीक ಹೊಗಳ್ಸಿತ आसा सत्य धर्म न्याय निष्ठेरी हाजी ताई हांव चोर लायली थी काल कालाक पावस वाऱ्या शाप हे पुरा त्या देवानुदेवते दित आसती तित्र मात नाही यागो यज्ञ हे पुरा केल्या निमती हंग कदना काही अतिवृष्टी अनावृष्टी कसा काही जायनाशी देवानुदेवते रक्षण करता आसा हे भारी समाधान आसा खंयच्या रायाक हजकीन होड खुशी संतोष विंगड कसा नाही म्हणू साध्य स्वा जाल्यार एक नमण्यान तो मना बेजार आशिल्लो कसा म्हळ्यार म्हाका वर्डीक जाय न्ही मस्त काल जाल्यार म्हाका वर्डीक जाय न्ही म्हणजे बोडून आशिल्लें जाल्यार ताका एक वाट जावन गेली न्हू बाय मेगेले मोगा पक्षी हंस पक्षी त्या हंस पक्षीन आमगेल्या लग्गे गांव जाल्यार तसाले विदर्भाक थंय एक कन्या आस विंगड कोणाय नाही ती दमयंती तिची अनुरूप जेल्ले तुका चेल्ली म्हणून त्या पक्षी लिंतीची प्रेम संवाहने आमकां जावन हे विशय तिगेल अन्ना कोळ्ळो तिगेल अन्नान पत्र बरोवन पेटयला विंगड कसानय न्ही दमयंतीक तुका दिवन वर्डी कोरून दिता वरान येवन येवका म्हणून तशी आलोचना कोरून आमगेल्या मलगाड मनशाक गुरुवरेण्याक पुरा जन आपूण येवन वरान येवन विदर्भाचा कಡೆ वता नमस्कार तुम्ही कोण म्हणू बघता इथे अंगायला ती म्हणू बघता कोण इथे कसा न्याय म्हणून सांगूया तू नल चक्रवर्ती हा हाव निमಗೆಲ್ಲ काम हा करून दिತ್ತವೆ कोण दिತ್ತ ಧಾರಣೇಶ್ವರನೆಂದ ಮಾತಿಗೆ ಜಂಬಾರಿ ದೋಷವೇರಿ ನುಡಿದ ಪುಣ್ಯವಂತಗಿಯೇ ಆ ಆ
ಭಾರಿ ದೋಷವೇರಿ ನುಡಿದ ಪುಣ್ಯವಂತನೇ ನಲ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಕೋನು ಗುರ್ತು ಮೆಲ್ಲವೇ ದೇವಲೋಕ ಅಂತೂ ದೇವೇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವರುಣದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಯುದೇವ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅವು ಚಾರು ಜನ ಭೂಲೋಕ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಸನೆ ತೂ ದಮಯಂತಿಕ್ ವರಡಿಕ್ ವರುಣ್ಗೆ ಅವನು ಬಸಾರಲ್ಲ ನಾವೇ ವೈ ತೀ ದಮಯಂತಿ ಆವ ವರಡಿಕ್ ಹೋತ ತೂ ಜಾವನು ನಿಮ್ಗಿವೆ ಅಮ್ಕು ಚಾರು ಜನಾಂಕ ಕೋನು ಹೊಯ್ದು ವರಡಿಕ್ ಹೋಯ್ತ ತೂ ಜಾವನು ಪೇಟಣಿ ಅತ್ತವೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಚ दमयंती मक्का वाडी जाऊ का म्हणून आशेर असेल जलरी हांव तुमकां भास दिल्या तुम्ही सांगेल काम हांव कोरनो दिता म्हणून भाषा भास दिवन जाल्ल्या भास दिवन जाल्ली मागीर हांव भाशेकत नाही चुकताल मनीस हांव नाही तर निमती देवेंद्र तू सांगेल तशी तुमच्या 4 जणांतू कोणाकाय एकल्याक वडीक जाऊ का म्हणून हांव तिगेला सांगून येऊ का म्हणून सांगची न्हू तुम्ही सांगेल काम हांव करता जाल्यारी हांव तिका वत्ताय करू साजिना इथे म्हणारी ती मक्का म्हणून आशील चल्ली जाल्यार निमती हांव सांगेल प्रकार हांव दिलेल्या भाशे प्रकार तुम्ही सांगेल उत्तर सांगून मेगेल जावची प्रयत्न हांव करून येता तिगेल अभिप्राय तिक्क सोडलालो नल चक्रवर्ती तुका जावंक एक सुलभ होयचट आओ अदृश्यकरणी मंत्र उपदेश करता जायत धन्यवाद हे मंत्र तू जाताना कोणाक तू दिसा ना जातवे जायत देवानुदेवते तुम्ही सांगिल वारी मेगेल प्रयत्न हांव करून येता आशीर्वाद करा ती शुभमस्तु ತರೊಡೆಯರುದ ಭೂಮಗಲ ತರದ ಚಿಲ್ದೆಯ ತಾಳುತ್ತಾಗ ತರೊಡೆಯರುದ ಕೇಳುತ್ತ ಭೂಮಗಲ ತರದ ಚಿಲ್ದೆಯ ತಾಳುತ್ತ ಪರದೊಳಲಿಂದ ತೆರಳಿ तुम्ही सांगेल तसं काम कोर नाही जाल्यारी हांव सांगेल उत्तराक ती एक उत्तर दिन सांगचे हांव नळचक्रवर्ती सोडल्यारी विंगड कोणाकय भाडीक जायना म्हणून हांव जाल्लीतले सांगले देवानुदेवते तन्नी स्वर्गालोक आसची तन्नी तांकां तूं हडीक जाल्यारी तुका बरापण जाता तुका सांग जाता मेगाल उत्तर आयक तांकां कोणाक 4 जणांक एकल्याक हडीक जा म्हणून सांगले जाल्यार 3 सांगील उत्तर एकाची हांव नळचक्री विना विंगड कोणाकय हडीक जायना मेगाल नळचक्रवर्ती यद्राक तन्नी पूरा बोकडेक समान तुम्ही सांगेल काम निष्ठेरी सत्य धर्मारी कोरनायला आणि हांव कसन करू जायना ಮೆಚ್ಚದಲೈ ಎಲೆ ನೃಪಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸತ್ಯ ಗೆಲುಳೆ
पारी तुगले पार्टी आईला तू सत्यवंतु धर्मवंतु शौर्यवंतु आव मेच्छला देवेंद्र बोलले तर कसे म्हणून आव तुला एक वर देता भूलोकांत तुझ्या अरमनेंत कसले भंडार सगी ते देवलोकांत 2 वांटो अधिक होता अधिक जावता सरी ಅದಕ್ಕೇನ ಬಳುವಳಿಯ चक्रवर्ती मेगेल तुमका कसा अनुग्रह स्वतस्व ಅದಕ್ಕೇನ ಬಳುವಳಿಯ ಈವೇನಿದಕೋ ಸದ್ಗುಣ ಪ್ರಿಯ महामंत्र उपदेश करता तुका रथकल्प आणि अश्वरदय म्हणजे महामंत्र उपदेश केला तर जाणो आणि मुखारी नळचक्रवर्तीले रथ म्हणारी ते हरिहर ब्रह्मा के मिर्शीचा जाणे तशी जावो धन्योस्मी वायुदेवा अय्या नळचक्रवर्ती निघाले एक वरस भागಗಳು
ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಜಲದೋಗದೆಯಾಗಲಿ ಮುದದಿಯೇ ಜಲಸೋಗದೆ ಆಗಲಿ ಮುದದೆ ಜಲಸೋಗದೆ ಆಗಲಿ ಮುದದೆ ಲೋಕ ಮೂರರಳು ತುರ ವಿಜಯನಾಗಲೆ ಲೋಕ ದೂರ ವಿಜಯನಾಗಲೆ ಸ್ವಹಾಕಾಂತ ಕರೆ ಭೂಕಾಂತ ನಿಕ್ಕಿಂತ उद्धनाथ श्री रंदप करू जावो तू म्हाका स्मरण केला कूडले रंदप करू जावो आनी मुखारी ह्या तिनी लोकांत युद्धांत कोणाक तुका सोयसूचे जाय तशी वर दिला सांग जावो धन्यवाद वर्ण देवा देवानु देवते नल चक्रवर्ती तुम्ही पुरा दिला तसा वार स्वीकार कर घेतलो आणि हांव वरण घेवन मुखार वता तशीची मागची तुला तुम्ही येता नव हांव मुखार शिता देवेंद्र अग्निदेवा पैची स्वयंवरांतू दमयंतीन नळ चक्रवर्ती कळची वरमाल घालचे म्हणून निर्धार केला की तेच जावन आम्ही 4 जणे नळ चक्रवर्तीला रूप धारण करून पैच्या स्वयंवरा कवच्या आम्ही नळ चक्रवर्तीला रूप धारण करून स्वयंवरा केल्याची तेदाना हे पळून दमयंतीन हे 5 जणाला नळालपैकी हांव मेचोला नळ कोण म्हणून शारदा मातेला प्रार्थना केलं शारदा मातेनं कोणाला पायू नेलाक नाक लग्ना की कोण धोड मुचवनाशी रबला की कोणाला अंगातून हूम याना की तन्नीपुरा देवते तंक सोणू वरल नळाक तू वरमाल घाली म्हणून शारदा मातेनं आशीर्वाद केला तशी जी नळदमयंतीला विवाह जाल्ले तशीच आम्ही मुखारसून वताना आमकां थंय शनिदेव मेळ्ळो हे पुरो आयकून शनिदेवाक नळ चक्रवर्ती वैरी कोप येवन हांव ताका सोडा म्हणून शनिदेव मुखार वताना आम्ही नक्क शनिदेवा हे पुरो नक्का म्हणून म्हणल्यार ताण आयकनाशी तो मुखार गेला देवेंद्र आनी आमी कसं करचें आमगेलें काम जाल्ला हांव फुडें देवलोकांत जावन
ಭೂಲೋಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊತ್ತ ಮೇಳಿಯ ಬೋಸು ಹಾ ವಚ್ಚ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾಲರ್ದು ಮಕ್ಕ ಚಬ್ಬು ಕಾದಿದೆ ನಕ್ಕ ಮಿಗೆಲ್ ರಕ್ತಾರಿಗೆ ಒಂಟು ಗೇವ್ರು ಜನ್ಮ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ದೋಗ್ ಜನ ಚಡುವಾಗ ಬೈಗಲ್ ಕುಳರ್ ಪೆಟ್ಟೆಲ್ಲವೇ ಏನ್ ಚತ್ತಾರೆ ಕಾಲರ್ದು ಮಕ್ಕ ಚಬ್ಬು ಕಾದಿರ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಜಗ್ನ ನಕ್ಕ ಶನಿ ಪೀಡಿ ಜಾವನು ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಜಾವನು ರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿ ಹೇಳರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಾವನಸಿಲೆ ದಮಯಂತಿ ಪರಮ ಪತಿವ್ರತೆ ती मिगेल मक्षी येईल तू मिगेल मक्षी येवची नाका म्हाका येईल कष्ट तुका येता दमयंती तू कुळार वस म्हणटा तीन म्हणलें बांबूड कई आसची त्याची म्हाका स्वर्ग तुम्ही रान्नार आसतारी म्हाका ते आरामाने तुमकां थोडे आरामाने आसतारी म्हाका रान अशी म्हण सांगून छायान वरती जावन मिगेल मक्षी येयली नव्हे तशें दमयंतीक काली रात्री हांवें एक वस्त्र जावन आसतना हांव न्हेसिलें वस्त्र कसं नासली ते दोन पक्षीने तांडून व्हेल्ले तेन्ना हांव कसं करचें म्हणटना मिगेल दमयंती निद्दोन तिली तिगेल कापडाचे वर कत्तोर हांव न्हेसून ती कितें तीन मार्गार न्हेसून एकलो आयलो त्या केल्यार तूं म्हाका चंपकाचेर कारकोटका चंपकाचिले कारकोटका हांव मिगेल निशेधा देशाच्याक अन्याय पोरशा पुरो नळचक्रवर्ती जावन नाशिल्लो हांव आज ह्या परिस्थितीत येवच्याक मिगेले हांव कारण जाल्यार मिगेल बायली मिगेल चेडूआक अन्याय कोनशा पुरो मिगेल बायले दमयंतीक अन्याय कोनशा पुरो जाल्यार कारकोटका तुका कसो अन्याय केला कारकोटका कसो अन्याय केला ನೀತಿವಂತನೇ ನಿನಗೆ ತಕಿನ ಕಾಟವ ನೀಯುವೆ ಕೇಳಯ್ಯ ನಿನಗೆ ತಕಿನ ಆಟವನೇ ಕೇಳಯ್ಯ ಖ್ಯಾತನೆ ನಿನ್ನಯ ಖ್ಯಾತಿಯುಲೋದರಿ ಖ್ಯಾತನೆ ನಿನ್ನಯ ಖ್ಯಾತಿಯುಲೋದರಿ ಇದರ ಗೈಯಲು ನಾಗೈಗೆ ನೀತಿ ಬಂದನೆ ನಿನಗೆ ತಕಿನ ಕಾಟವಲಿಯುವೆ ಕೇಳಯ್ಯ ನೀತಿವಂತ चक्रवर्ती पडताना खलता हांव गंधर्वराय शापग्रस्त जावन कारकोटक जाल्ला तू पगड खेळून सलवून आता रन्ना सरवलस निर्गतिक जावन तू भोवन येताना तुका गुर्त कोणाक कोडून जेवण हांव तुका छापेलस तुका छापेल निमित्ती म्हाका मोक्ष प्राप्त जाता त्या मात न्ही तुका छान जाता कारकोटक हे पुरो बदलाची तुका सवले म्हाका क्षेम ಹೊರಗೆ ಗತಿ ಹೇಸಿಕೆ ಹೇಸಿಕೆಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಸಿಗೆಗೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಲಬಲ ಯೋಗ್ಯ ನಗರವ ಮುಗುದಲ್ಲಿ ಕಿರಿದುಳ್ಳ
कालर ಮಾಡೋರು नळ महाराज अव तुक चंपील जलरी ते दूकी तुक नहीं तुके देखा तो प्राइवेट जलले ते सैनिक तुक सिर कदा ಈ ಸೇನೆ ಅಜಿ ಉಜ್ಜು ಜೋಳ್ಳು ತುಗೆ ಅಂಗ ಬಿತ್ತರಿ ಕೊರ್ಪುನ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಸತ್ಯಚಿ ಎದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ದಸನ ವಿಷ ಸರ್ಪು ದುಷ್ಟ ಜಂತು ಚಬಲಿ ಮಂಜಲ ಕೊನೆಯ ಮಂಚು ಸಾಧ್ಯಸ್ವೆ ಆ ವಂತ್ಲ ಅಮನ್ ಜಲರಿ ಅಕ್ಕ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಕೋಟಕ ಮಿಗಿಲು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಯ್ಯ ತನೇ ಸಂಗ್ಲೆ ತುಗೆ ರೂಪ ಬದಲಾವಣೆ ಯೋಚ ಕಾರಣ ಕಸನೆ ಮಳರಿ तू आणि मुखार सुरू मुखार वच्चे बत्त असता त्या काळार तू एक तुका आश्रय घेवच्याक तू नळ चक्रवर्ती जावन गेला रे तुका आश्रय कोण दिता ती तेश जावन तुगे रूप तुवें बदलायचो ह्या रूप दिला तितले मात्र न्हय तू केतनी ह्या रूप नाका म्हूण दिसता तेन्ना तू हांव दिता दिल्लें वस्त्र दिव्य वस्त्र दिता म्हाका त्या तू नसलें म्हणजे जाल्यार अपास तुगे फुल्ल रूप येता अशें म्हणलें सेवे सद्याची जनर या मिगेल पळयतालो समा पळयतालो हांगासर तेळ्यात मिगेल रूप पळयलें हे रूप है ये कंच ब्रह्म ने ये है मेरे सृष्टि गुरु साध्य तुवे एक मनशांक अंगांतू 8 अंगांतू वक्रते येवचे साध्यस्के तक अष्टावक्र म्हणटाती जरी मिगेल 8 अंग सगळे अंगाची वक्रते जाला डोळ्यांतू पूल येला कानू रुंद जाला नाक चट्टी जाला ओंट सोंटी जाला पोट डोळ्ळू फाटीक डुब्बैला अत्पाय मुट्टून गेला त्याच्या संदर्भार काही वचूरू कशी दिवस कडचे बीक मगू तुवे चक्रवर्ती जावनशिरो घनते सूर्यवंशದ चक्रवर्ती जावनशिरो चंद्रवंशದ चक्रवर्ती जावनशिरो नळ महाराज भीक मागतवे ना उधर म्हाका काही जो एक आश्रय मेळटा काही आश्रय घेवचे धर्मशास्त्रान तूं सांगिल्लें आसा सूर्यवंशाचे कश्ट येतना चंद्रवंशाच्या लागी चंद्रवंशाचे कश्ट येतना सूर्यवंशाच्या लागी आश्रय घेवेत आजी चंद्रवंशाचो चक्रवर्ती जावन निर्मला जो नळ चक्रवर्ती आश्रय घेवचे विंगड काही वच्ची नाही हंगाची लागी अयोध्या देश आसा तेरी आळवी कोरनाशिरो विंगड कोणेने ऋतुपर्ण महाराज तो राजर्षी जावन आसा मात्र न्ही सत्य संतू धर्मिष्ठू तितली मात्र न्ही तो मिगेल आत्मळ आशिरो सामंत जलारी तो एक धर्मनिष्ठारी पालन करता मनीस मात्र न्ही मिगेल एक आप्त मित्र तेश जावन हे म्हाका शनी बिडुगडी चेवते जोडटे हांव अयोध्ये वचून तेगेले मिगेल गुर्त सांगनाशी तेगेले अयोध्ये वचून तेगेले आश्रय घेता मुखार चिता ऋतुपर्ण महाराज आवांची जो अलग दिल्लाड़ा कारण अनेक ऐकू का परम पावन जल्ललेवे अयोध्या नगरी ऋतुपर्ण मुंचिनवरी राजर्षी जावन मेरवतास
या प्रपंचारी उपचलेल्या प्रत्येक मनुष्य कितले दिवस वंचला मंचिते वंचित दिवस कसं साधन केलंय ಮುಂಚೆ ತಗಲೆ ದಿನತೆಕ ಮಾನದಂಡ ಜಾವನಸ तशींची या जगत्याक उजवाड दिवंक झाला भगवान बालभास्कर देव म्हळ्यार सूर्यनारायण देव तगेल्या रथाक एक चक्र कै 7 गोड कै दोळ दिसना सिद्धसले हेळावाले सारथी कै तितली पुरा समस्या म्हणजे समयक समजावून उद्यता समयक समजावून अस्तंगत जत्ता तशींची प्रति एक सौकर्यशील तसले मनुष्य कामारी सोमारी जाऊन कामारी मक्षे पडता गेल्यारी हांव तशी नाही सकाळी ब्राह्मी मुहूर्तांत उठानु नावनु संध्यावंदना धर्माधीन पुरा मुगसून या अयोध्येचे रत्नखचितलेले सिंहासन एरून मेगल दाव बगलांनी उच्च बगल पळयताना मनाबारी संतोष जपता असत ऋतुपर्णाक जय जव्वा म्हणून सांगून जयघोष घालता असती तेवे एक गावचे संस्कृती प्रतिबिंबिसूचे ते गावचे कले साहित्य संगीत यक्षगान निमते तशींची हे आमगेला अयोध्याचे असतानांतू वाराक एक कला प्रकार चलता असत हंगा जाई नक्का म्हणत असले ज्ञान नाती निमगिलेला वस्तू निमगुकजला फुड्याची ತಂಗಲ ಪಯ್ಯಮ್ಮಳೆಯನ್ನು ಪಳ್ಳ್ಯಾಲ್ ನಿಂತಿ ದಾ ಜೀಪು ಹೊಗಳಿಸಿತ ಸ ಋತುಪಣ್ಣು ತಗಲ ನಾವಾಕ ಸಮಜಾವನು ಗುಣಯುತ ಜಾವನ ಸ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಓಡು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅರಸು ಜಾವನು ಮಕ್ಕ ವಿಂಗಡ ಕಾಯಿ ನಾಮುಣ ಲೆಕ್ಕ ಸ ಎಲ್ಲರೇ ಅವ ಆಲೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಐತಿ ಓಲಗ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಏವನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಗದಾಂಪುರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೋರ್ನು ಐತಿ ಓಲಗ ಸಭೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕೋರ್ಕ ಮಂತಾನ दाऊन तसले द्वारपालकन समजिल तसल विषय आमगेले अयोध्येक पाणकी एकलो परदेश येयला काही फुळोच्याक विकार स्वरूपी काही मेगेला उलचा आस म्हणून सांगतास की समानशीलेषु व्यसनेषु सत्यम सगळ्यांचे समान तरी फुळोक जल्लेले अरसू जाऊन मेगेला कर्तव्य आस तितली मात्र नाही तक्क आपण विचारणा करता जाल्ले मेगेला आद्य कर्तव्य जेवण आस कोणतंही तक्क या गळीगेऱ्याकडे संगती कोण जेवण अशा बरोबर कसल विचित्र बळयता असावा सभा असताना रे बेस्तरी उठाच्या नज्जा म्हणून सांगून धर्मशास्त्रानंतू सांगला आमगेला सूर्यवंशाची पद्धती ಊಟ येत काही केदान ಊಟ येत तक ಕೆಲವು संदर्भ नियम म्हणस असताना औसु बापसून येताना नाही म्हणजेलारी राजगुरू नेताना राज्य पुरोहित नेताना नाही म्हणजेला स्वर्गलोकदकून इंद्रादी देवतेवर घेताना त्याने म्हणजेलारी चक्रवर्ती नेताना अरसान आस्थानादकून ಊಟ रप्पू येत म्हणून धर्मशास्त्रानंतू बरयला अक्क पळयताना वा मक्क औसु बापूच नाही कुलगुरूही नाही राज्य पुरोहितही नाही स्वर्गलोकदकून आयिलोय नाही चक्रवर्ती चक्रवर्ती नाही त्याला रे आम्ही तेवढा नपलो वैशाशपुर हागेले विकार विकृतीच्या स्वरूपाची म्हाका उठान रपूंक प्रेरणा दिवन शेपुर कोण जावन शेपूर बा हद्याकार जावन शेपूर की नाही मेघाला हिताचिंता की हत्ता जलाल गाय पळोचा कन्नड्याच्या गत्याशिवाय प्रत्यक्षदर्शी जाऊन वाचंग असताना मेघाले का प्रश्न कोण घेवचे कितली मट्टाक सम्मा तगेले की निमगिता अय्या ಮಾಡದು ಎಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ನೀನಾರೆನು ಮಾಡ್ದು ಪೂರ್ವದೊಳ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದವ ಎನ್ನುತ್ತಾಗ
सर्वलात असेल मनुष्य नाही तू फळेताना याक विकार विकृतीचे स्वरूप अंगा किती आईला तिथले मात्र नाही या प्रपंचारी असेल एक विकार विकृतीचे स्वरूप फळे एक औचू का असल रूप एक घेऊ का म्हणून झाले रे खुद्द असाल फड्यान घेऊ का म्हणून झाला रे रन्ना बैसून तपस कोर का जायचं मेडेश ना कान असेल कडेन तोंड असेल दोड असेल कडेन मत्य असेल या प्रपंचाका विकार विकृतीचे स्वरूप तिथले मात्र नाही हजा पुरतो काही मेघाला उल्ला का म्हणून सांगून द्वारा पाला काले सांगला ते मेघाला उल्लो तसं काम कसं इथे आईल संतोय निषदा पुराधिपत शशिवंश जनळन सम पराक्रमन निषदा पुराधिपत शशिवंश जनळन असम पराक्रमन कुशल ते एक नळ चक्रवर्ती परिचय सिगी नळ चक्रवर्तीला परिचय असो नळ चक्रवर्तीने मेघालयाने तगाला बंधुत्व कसा म्हणतो का तसं कसं एक नाण्याचे दोन्ही तोंड असेल म्हणके हो 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 कदाय मेघाला खंदार हात घालून होता असेल तो आत्मीय तो चक्रवर्ती जाऊन मेघाला काही योग्यतेंतू वैर्य म्हणून गेला रे आमगेलंतू समानते असेल त्यांनी तसे असून तगाला गुट्ट असो म्हणून निम्ग नाका मुखारशी त्या नळ चक्रवर्ती आव महाराज संजय अवकाला सांगतो तू नळ चक्रवर्ती म्हणून आवडे मग रे उल्लोच पितर तुम्ही अर्ध राडायली ती कसं सांगू बाडसरालो त्याचे धर्मिष्ठ जेवण असेल नळ चक्रवर्ती आव नमून असेल देव हा तई असेल तो ते काम असेल मनुष्य मग रे निजेल नाव बाहू का म्हणून भाऊ का नळ चक्रवर्ती असताना तहसील आहे त्याला लाय तहसील आहे 1000 गोड्याचे अधिकार हांव जावन असेल ते मग रे त्या काम सोडून येलो हांव ते पण काम सोडून आम मुखार सोडून येलो तुका तर कसं जाऊ का म्हाका आता आश्रय जाऊ का नळ चक्रवर्तीला असताना तशील वैरा एक चक्रवर्तीला असताना तो काम मेळ का म्हणून गेला रे कष्ट किसला असं म्हणून तसं होय कष्टाचं तसल काम दुःख मेळला म्हणून गेला त्या सुकृताफलाच्या पुण्यवेशाच्या ते म्हणा रे छोकी जायस खंडित आहे तसे असताना तसाल काम सोडून तो अंगायला म्हणून गेला रे अंग तो क्वाश आहे ना बस महाराजा तशी नाही मग रे कसला रे मांडी होत ना कसा गेला काही रे विषामा पुष्कराने ಒಪ್ಪಿದುತ್ತ ಪುಷ್ಕರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದುತ್ತ ಯದವ ಕೌಬಿಲನು ಐದಿದ ನಡವಿಗೆ ಯದವ ಕೌಬಿಲನು ಐದಿದ ನಡವಿಗೆ ಅನ್ನಯ ಪತಿ ಸಹಿತ ವಿಷಬಾಲ ತಗಲಾಡಿ ಹೊರು ತಗಲ भाऊ का तुमका आर्थ निषेधापूर्वक जाल्लेले आशिल्ले घटण तुमकां गोत ना म्हण जाल्ले गोत ना आर्थे गोड घटण जाल्ले कसं ते निषेधापूर्व चक्रवर्ती जावन आशिल्लो नळ चक्रवर्ती सिंहासनार बैसून आसतना तागे संबंधार दायदी जावन आशिल्लो पुष्करा संबंधांतू दायदी म्हळ्यार तागे भाव तागेले मोगार ताणे तागेले राज्य संबंधांतू भाऊ जला रे दायादी दायदी तागेले मोगारी नळ चक्रवर्तीन तागेले एक सानव राज्य उत्तर निषेध म्हणून ते ताका राळू म्हणून कोण सोडले ताणे कोण घेतली ताणे आणि नळ चक्रवर्ती दिला ताका आणि दिल्या जागेरे असून एक रायुषे आधी करता आशिल्लो एक दीस तो पुष्करा हांगा आयलो निषेध आयलो कळो येल नाही तागेलो ताका 1.5 पायाचो ब्राह्मण आयलो 1.5 पाया ब्राह्मण 1.5 पाया ब्राह्मण तो आयलो पुष्कर येवन नळ चक्रवर्ती म्हणलो अण्णा
ये ब्राह्मणाक मी पगडे केळचे पळोक म्हण आशी जोरस काय मी पगडे केळी हवे म्हणून सप्तव्यसनांतू एक म्हणू लेखील तसा नळचक्रवर्ती उपवेशना ಒಪ್ಪೇಶ್ ನಸಿರು ಜಲ್ಲಾರಿ ನಳಚಕ್ರದ एक महान गुण असतो तो ब्राह्मण त्या कितले मर्यादा दिता ब्राह्मण म्हणून येयलांक त्यांगो तसं तसे ब्राह्मणाला उत्तर ब्राह्मण म्हणा ताका पंचप्राण पंचप्राण तंक दिवतसल मोल तंक दिवतसल गौरव उडदा कुणकुळ अनगोतस तसले ब्राह्मणाला आशे निराकरण करचे जमणे म्हणून जायत म्हण दोन केवड पगडे केळली पगडी गेली पगडे केळली प्रारंभ ऋषी विरोध पगडे दिवता संतोष खातीर तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणलो ब्राह्मण निर्दोश तूं केलें आड पडलो कसं गेल ताका ताका मती चुकलें म्हणून पडलें लेखली पुरा जाणांनी पळयता मती चुकिल्लें की गुर उठून रबलो न्हीद येता आशिल्ली म्हाका न्हीद येता तस तूं नेस्सी केल्यार तूं कांय स्वारस्य ना कांय मिनी स्वारस्य येवकावे कांय मिनी पण दवर केल्या ती म्हणून आक्को ओपाना नळचक्रवर्ती ओप्पा नाशिलो जाल्यार एक क्षत्रिय जावन आसतना एकल्यान पण दवरी म्हणटाना दोगां राशी बेश्टे क्षत्रिय धर्म न्हय उण्यापणाक उणी उण्यापणा उणी जाता म्हणून आलोचन केला नळचक्रवर्ती जायत म्हणून तागेले आशिल्ले मुत्तू रत्न बंगार वेड्यूर हे पुरो संपत पण दवरलें कसं जाल्लें पण दवरतना नळचक्रवर्ती सोलवलो नळचक्रवर्ती सोलवलो सोलवलो रे मागीर सोलवलो रे बाटली आनी केळया म्हणून ब्राह्मणान सांगलें अनेक गेली तेन्ना हाणें नळचक्रवर्तीन तागेले सगळ्याची चतुरंग सेना बल कसं नसी त्यांची पण दवरलें हत्त गेल्वी नशा पुरो आम्ही तशी लेखिले आत्ताय सोलवलो हद्दय सोलवलो मुखार कसं करचें म्हणटाना सगळे निगेले राज्य भंडाराची पण दवरता म्हणून घोषण केलें नळचक्रवर्ती आता खंडित जावन नळचक्रवर्तीक गेलो मेळटा गेरूंक आशिल्लें जाल्यार ह्या मध्यम तो देड पांया ब्राह्मणू ते पगड्याचे खेळचे ताचे मातशें एशी चमकत आसा कसं एक माट केल्ला वरी जाल्ली म्हणून नळचक्रवर्ती सोलवलो हद्दय नळचक्रवर्ती सोलवलो मागीर आनी कांय ना हांवें म्हणलो ब्राह्मण कांय ना म्हणटा जाल्यार उण्यापण नळचक्रवर्ती आसू तागेलो आशिल्लो संपत्त कसा न्ही देवेंद्र संपदा विशीं चेडा म्हणून ताका वर दिला देवेंद्र तशें ताणें सगळे निषेध राज्याची पण दवरता निषेध राज्याची पण दवरता म्हणलो आत्ता गेलो आता खंडित गेलूक आशिल्लें गेलवत नाशिल्लो मागीर ते देड प्राय ब्राह्मण आपास एशी चुकून गेलो ताका भैया घंटी सोड काशी फड काशिल्ले अशें देड पांयो आनी सोडल्यार आनी एक पांय रत्ता बरें कोणताक पडशें ते वय तशें नाका म्हणून ताका सोडलें ब्राह्मण अलंकार हात घालून नज्ज तेन्ना निर्गतीक जालो नळ महाराज तेन्ना दुश्ट जावन आशिल्लो पुष्करा नळ चक्रवर्ती मिगेले अण्णा म्हाका राज्य दिलो धर्मात न्हू म्हणून लेखा नाशी तुम्ही केन्ना सोडले तुजे तुम्ही भायर चेडू समेत रान्ना वचूं का नेसले तुम्ही आत्ता नेसिल्ले आशिल्ले वस्त्रांनी वचूं का नळचक्रवर्ती रान्ना वचूं का म्हणून शिव शिव हर हर